हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर सुलेमान सिद्दीकीचो व्हिडिओ पळयला आता आणि काँग्रेसीच्या एका पदाधिकाऱ्यान तो आता एक एक्सपोज केला म्हणून सगळ्याकडे न्यूज येयल्या. अरे कितें चल्लां हे? तो सुलेमान सिद्दीकी दुसऱ्याच उलयता मरे, तुम्ही खंय ताका पावयला खंय मरे? 12 जाणांची टीम आसलेली म्हणटा मरे. दॅट मीन्स आयज सगळे हे पुलीस करपाक लागले रे, आणि तो सरेंडर जावपाक रेडी आसा मरे. तो सीआयडीक दी म्हणटा, सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आहा न्हू तेंका दी म्हणटा मरे. तो म्हटले तुमचेर तुम्ही तो मारला म्हणटा मरे. तुम्ही कोण इन्वॉल्व आसा रे? खंयचो आमदार इन्वॉल्व आसा रे? आणि तेणी एका आमदाराचें नाव घेतला मरे त्या व्हिडिओन. तुम्ही करून कितें उठले ते सांगा पयलीं. तुम्ही आख्खे लॉ अँड ऑर्डरीचे सारखे वाटोळे करून उठल्यात रे. एका वटेन अशें आयकूंक येता तो अमित नाईक तेणी सुसायड करपाचो अटेम्प्ट केलो म्हणून. अमित नाईक बाब तुका एक सांगता, तूं जर भितून इन्वॉल्व ना न्हू जाल्यार सुसायड बीन करूं नाका. कितें रे, तूं कोर्टान झगडोंक शकता. अजून मेरेन तरी म्हाका आमच्या हेचेर कोर्टाचेर विश्वास आहा, तुका न्याय मेळटलो. म्हाका एक सांग, सतरकर जो फाशी दिल्ली म्हणटा तिणी खरीच फाशी दिल्ली मरे? तुम्ही चौकशी केल्या मरे सारकी? आयज चौकशी करपाची गरज आसा. कित्याक ते लँड हितून जॉब स्कॅमान त्याचें नाव येयल्लें, ताका अरेस्ट करपाचो आसलेलो. कितें रे, आता तो जो क्रिमिनल म्हणटा तुम्ही, जो लॉकअपांसून पळोवन गेला आणि ताका पावयला, आयज तो तुमचेर आरोप घालता की तुम्ही ताका हे केला म्हणून मरे, पावयला म्हणून थंयसर. आणि तो म्हणटा आपूण सरेंडर जावपाक रेडी आहा. दॅट मीन्स खंय ना खंय तरी हे गडबड आहा. होम डिपार्टमेंट सारखे चलना. चल्ला कितें रे? तुम्ही फोंडान घालूंक उठल्या मरे. हांव आमच्या भंडारी समाजाक रिक्वेस्ट करता, ऐका, भंडारी समाजाक रिक्वेस्ट करता, अमित नाईक जो आसा वो आमच्या भंडारी समाजाचो, आणि जर तेणी कांय जर चूक करूंक ना न्हू जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार भंडारी समाजान ताका सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक तर आयज जे सुलेमान सिद्दीकी जो आहा तेणी 12 जाणांची टीम आसा म्हणून तेणी आरोप घातला. आणि एक कॉन्स्टेबल, आमकां सदांच डावट आसलेलो, एक कॉन्स्टेबल आयआरबीचो कॉन्स्टेबल येदे मोठे काम करूंक शकना जो मेरेन तेजे सिनियर्स भितून इन्वॉल्व ना, आणि तेजे सिनियर्सांचे ते नाव घेतलेले आसा तेणी. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार अमित नायकाकडे अन्याय जावपाक जायना. सखोल चौकशी जावपाक जाय की अमित नायकाक कोणी सांगलेले ताका तितूनसून सेलांसून काढून ताका थंयसून भायर वच म्हणून. आणि तेणी त्या सिद्दीकीन सारखें सांगला की अर्ध्या वराच्या गॅपान सगळे गेले म्हणून. कितें रे, म्हाज्या हिसपान जाल्यार आतां गोंयकारांनी उलोवपाची गरज आसा. कितें तो बीजेपीचो जावं काँग्रेसीचो कोणायचो जावं, आयज आमची गोंयची लॉ अँड ऑर्डर टोटली कोलॅप्स जाल्लेली आहा. पुलिसांचेर आरोप जावपाक लागलेलो आसा. कितें म्हाका हांव तुका सांगता, आयज गोंय सारखे नाका जाल्ल्या वाटेचेर आसा. आयज आमकां पयलींच डावट आसलेलो. काल जेन्ना आमची डिबेट जाल्लेली एका चॅनलान तेन्ना आमी पयलींच सांगला की हांगासर कितें तरी षडयंत्र चल्लेलें आसा आणि कोणाचो व्हडल्या मनशाचो हितून हात आसा म्हणून. आणि आयज तोच जो एक्यूज पळला तोच सांगता व्हिडिओ काढून, आणि तेचेच व्हिडिओ व्हायरल जाता. दॅट मीन्स आयज खंय ना खंय तरी हे सरकार कोणाक तरी आमदाराक सपोर्ट करपाक सोदता. कितें ताका सेव्ह करपाक सोदता, जेचे नाव लँड स्कॅमान आसा कशें दिसता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज काळाची गरज आसा ते होम मिनिस्ट्रीन बदल करपाचो आणि एक तरी गोंयचो आमचो सीएम बदल करपाचो. ना जाल्यार हे अशेंच जर चल्ले जाल्यार सामान्य गोंयकाराक न्याय मेळपाक ना. आयज पुलीस डिपार्टमेंटांचेर आरोप जाल्लो आसा, टॉप लेवल ऑफिसरांचेर आरोप जाल्लो आसा. म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज तेणी जो डिमांड केल्लो की आपूण सरेंडर जातलो म्हणून, ताका तो चान्स दिवपाची गरज आसा. तो जर सरेंडर जालो जाल्यारूच तूं इन्क्वायरी करूंक पावतले. आणि तो म्हणटा आपल्या पुलिसांची, गोंयच्या पुलिसांची इन्क्वायरी नाका म्हणटा, ताका मारला म्हणटा मरे तुम्ही, आणि खोटें उलय म्हणून सांगला म्हणटा मरे. कितें उठला रे तुमचेर? म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळ्या एक्टिव्हिस्टांकडे मागता तुम्ही तुमच्या परीन व्हिडिओ काडा आणि सरकाराक आयज जाप विचारपाची गरज आसा. ईच अँड एव्हरी जो घटक आहा ह्या आमच्या गोंयच्या सोसायटीचो, ते गोंयच्या सोसायटीच्या घटकांक ते विचारपाची गरज आसा की हे सरकारान कितें चल्लां काय म्हणून. आयज काँग्रेसीन उलोवपाची गरज आसा, ओगी रावं नाका सांगता तुमकां. आम आदमी पार्टीन उलोवपाची गरज आसा, गोवा फॉरवर्डान उलोवपाची गरज आसा, टीएमसीन उलोवपाची गरज आसा, मगो जे आयज सरकारान आसा तेंच्यांनी उलोवपाची गरज आसा. आणि आयज जे रेव्होल्युशनरी गोयन रेव्होल्युशनरी करपाक भायर सरलेले तेंच्यांनी उलोवपाची गरज आसा. कित्याक तुम्ही आयज गोंयचे पॉलिटिकल पार्टी तुम्ही लोकांक आश्वासनां दिता आमी गोंय राखतले, गोंयकारपण राखतले म्हणून. आणि आयज जेन्ना चुकीचे घडटा तेन्ना तुम्ही ओगी रावं नाका. हांव तुमचे कडेन मागता, आयज तुम्ही जर ऑपोजिशन सगळे उलयले जाल्यार हे सगळे सुरळीत जातले. ना जाल्यार हे राजकारण्यांनी आमच्या गोंयांक काबार करून सोडलेले आसा. आणि आमकां दिसता आमच्या दोळ्यांनी. आता तरी गोंयकारांनी जागे जाय आणि काय विचारा. आयज हे पुलीस सुद्धा आमचे सारखे ना. आयज हेंचेर आरोप जावपाक लागलेले आसा. आणि अमित नाईक, तुका सांगता, तुजी फॅमिली आसा, तुका घरदार आसा, तुका तसो आमी एकटो सोडचे ना. हांव एक्टिव्हिस्ट आहा तेन्ना तुका सांगता, खरें कितें आहा तें पुलिसांक सांग. खरें कितें आहा तें सांग. जीव दिवं नाका. तुज्या पांयां पडटा हांव, जीव दिवं नाका. तूं अटेम्प्ट केला न्हू तें चुकीचो. तूं जीव दिशीत न्हू जाल्यार ही केस पालावतली. तुज्या स्टेटमेंटाचेर सगळें आसा. कितें आमी सतरकराक जीव दितना आयकला आमी ताका.
तिणी बाबड्यान फाशी दिली आनी मेलो म्हणटात ते, पूण खरें कितें खोटें कितें तें आमकां खबर ना. हेचेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी म्हाका दिसना ते प्रमोद सावंता कडेन जातलें काय. नेतृत्व बदल घडोवपाची गरज आसा. एक्टिव्हिस्ट सगळे उलया, तुमकां सांगता. देव बरें करूं.